लोटले गांवचे लोक लुईस बाप्तिस्त खून प्रकरणावेल्यान पुलिसांच्या तपासाचेर सामके बेजार आसात। थळाव्यांनी बुधवारा राती आरोपी रावतालो त्या घराचेर हल्लो केलो। या प्रकरणावेल्यान पुलिसांनी 15 थळाव्यांक अटक केल्या। उपरांत लोकांनी बिरेस्तारा पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चो व्हेलो। ह्या 15 जाणांक मडगांवच्या JMFC न्यायालयान 4 दिसांची पुलीस कादय फरमायल्या। जाल्यार नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोची पुलीस उपअधीक्षका वांगडा बसका जाली। ताणें ह्या प्रकरणाचेर पुलिसां वांगडा भासाभास केली। 15% सर कितले 15 लोक People are agitated because of this murder. No, I can't comment anything. But I can comment. People are a little upset. The culprit inside behind the bar. Okay. Let's see. Discussion केलं ना बाबा किती झालं करवा जायचं आणि काय डिस्कशन केलं टोटली सिच्युएशन पीसफुल बरोबर accused behind the bar no but same time police arrested some more 15%. But that was separate, different case now. They are not involved in murder. They are the one who agitated people who there was last night there who instigated them also asked them to days time. दोन दिसाची आंतरराष्ट्रीय काजू परिषद बिरेस्तारा पणजेन सुरू जाली। झारखंडचो शेतकी मंत्री नित्यानंद झान दिवली पेटोवन परिषदेचे उक्तावण केले। तांझानिया, श्रीलंका आणि हेर देशांतले प्रतिनिधी या परिषदेन वांटेकार जाल्यात। पूर्ण खात्री आसा की ह्या कॉन्फरन्सांतल्यान गोवाकूय कितें खूबशें शिकूंक मेळटलें। आमचे गोंयचे शेतकरी हांगा आयज फेलिसिटेट केल्ले आसा, तांकां कांय एवॉर्ड दिल्ले आसा। We are producing at about 6.92 lakh metric ton, but the requirement of the processing industries is more than that. We are able to meet the demand of only 50% of the requirement of the domestic industry. And as you know well, there is a lot of competition in the world cashew trade. Even then, whatever the processing infrastructure and the processor available in India, definitely it is one of the best in the world. We are proud that this particular crop, cashew, was spread to rest of part of the country from Goa, and we are also proud that the important items like cashew fendi are also produced specially in Goa. दाबोळे विमानतळा लागसार आशिल्ले नेव्हीचे दुरीग मोडिल्ल्यान थंयच्यान कोणूय मनीस विमानतळाचेर वचूंक शकता। हो दुरीग मोडीन कितलेशेच म्हयने जाले, मात तो सारको करपा खातीर नेव्हीन कांयच करूंक ना। पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। हे कंपाऊंड नेव्हीचे आसा खूब दिसांसून। हे नेव्हीचे कंपाऊंड कित्याक ते सगळे ते मोडून अशें उरले आहा, ते हांवें कंपाऊंड पुरे बांदूंक ना। पयलीं हांगा कितें पावसा दिसान हांगा वॉचमॅन आसताले सेक्युरिटी। आतां कितें जालें, आतां 1 तारखेसून येयल्या म्हणल्यार न्हू सेक्युरिटी बिडी कांय दिसना हांगा। सगळे भायरचे ते जनावरां बी आसता न्हू, हांगा सगळे ते गार्बेज बी आसता पळय डंप केले ते सगळे वता ते खावपाक येवपाक, आनी थंय सगळे खूब घाण आसता। आनी हांगसर लोकूय वयता हेवटेन लोकूय वयताय ते भायले सेक्युरिटी ना, सेक्युरिटी काय ना हांगा। आतां आमी आसा गांधीनगर हांगसर नेव्हीच्या कंपाऊंडा कुशीक। हे तुमी नेव्ही कंपाऊंड पळयले जाल्यार तुमकां दिसतलें हे सगळें मोडून उडयल्लेलें आसा आनी ब्रीच ऑफ सेक्युरिटी कशी दिसता। हो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा जो दाबोलेचेर सिव्हिलियन फ्लायट्स प्लस नेव्हीची फ्लायट्स हांगसर लँडींग जाता। ह्या कंपाऊंडांतल्यान कोणूय भितर वचपाक शकता हो मोडलेलो आसल्या कारणान, आनी ब्रीच ऑफ सेक्युरिटी करून कोणूय भितर टार्गेट करपाक शकता। नेव्ही हेचे प्रिकॉशन्स घेतली काय कितें? वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकईकर। आता घेऊया एक विसव।